बायलेचो वालूर दादल्याक बायल जिते आसतना न्हय ती मत्तो सारको गोमन येता हें स्वत आदी हांव ह्या कुजनान येतालो म्हजी बायल आसतना फकत बायलेन कुजनान कितें रांदलां तें पळोवंक ताणें एक पासून चपाती मातशी कर पयली जाल्यार तापतालो हांव चपात्यो कित्याक आनी कश्यो करपातात काय म्हणून आनी आतां म्हजे लागीं सदांच करपातात ह्यो चपात्यो आनी म्हाकडे तिकडे रावतात पूण म्हजी धूव म्हाका केन्नाच काय म्हणना हांव कितें रांदता वाडटा तें ओगीच रावन खाता मिलाग्रीन येता गो म्हाका तुजो उगडास सदांच चपाती करतना अरे बायचो कॉलेजीचो टायम जालो बाय जाली गो तुजी तयारी जाली फेर मागता पाय हांव जाली तुजी चाव जाल्या गो बाय चपाती अजूनही तयार जावंक ना बाय तू कितले चपाती खातेले एकूच पुरो पाय एक चपातीन कितलो वेळ खातले गो बाय तू 3 केल्यात हांवें 3 चपाती आनी म्हाका होय आनी तुका कितल्यो केल्यात म्हजे तुका पडोंक ना बाय भुरग्यांनी खाल्ले म्हणटोच माय पायचे पोट आपुणूच बत्ता म्हणटात आनी उपाशी पोटार लिसांव तकली वचना म्हणून जाणा न्हय तूं हे पळय दुधाची चाव केल्या तुका आनी 3 चपात्यो हांवूच जाय तुवें हा कितें हायस दुधाची चाव होय बाय सदांच ती काळी च्या पिवन त्रास जावं येतात मदें मदें दुधाची च्या पिवंक जाय पूण बाय म्हाका काळी चाव बरी लागता बाय आमचे लागीं सदांच दूध हाडूंक घडना म्हणून आमकां ती काळी च्या बरी लागता 3 चपाती म्हजे लागीं खावंक जायना बाय बरी आसात गो चड करपंक ना गो कालच्याहून बरी आसात पळय आनी तुका कालची कोडी दिवं तुका आनी तूं कसो जेवतलो दनपारां म्हजे तुवें चिंतपाची गरज ना कित्याक गरज ना तूं म्हजो पाय न्हय हांव तुजी धूव न्हय आतां हांव तुजें चिंतिना जाल्यार आनी कोण चिंततलो आनी कोण तरी आसा तुजो ह्या संवसारांत तुजें चिंतपाचो कोणूच ना बाय तूं म्हजी तूंच म्हजो पूत आनी तूंच जावन आसा म्हजो घोव संवसारांत तूं जाणा बाय ह्या संवसारान हांव आयज पासून जियेता जाल्यार फकत तुका लागून म्हजी धुवे तुका लागून म्हणटात न्हय बाय कितें म्हणून मांयक चोड मोग आपल्या पुताचो आनी पायक चोड मोग आपल्या धुवेचो म्हणून होय बाय कोणे तरी सारकेंच म्हणलां तें देखूनच हांव कोत्ता न्हय तुजी चोड आपूण बाय खूब कश्ट कोत्ता पाय तूं म्हाका लागून बाय कश्टांतल्यानूच मनशाक जोयत मेळटा न्हय एक पावट म्हजें शिकोन खबर जालें म्हणटकूच तुका कंप्लीट रेस्ट त्याच पासत हांव कश्ट काडटा न्हय दीस रात म्हाका जाय म्हजी धूव शिकोन एक डॉक्टर जालेली मागीर म्हाका भायर एक बोर्ड लावंक जाय बोर्ड आनी कितें म्हणून डॉक्टर सेलिन्स हाऊस पूण पाय हांव चिंतताली म्हजें 12th कवर जातूच सॉफ्टवेअर इंजिनियरिंग करूंक नाका बाय आमकां नाका तें सॉफ्टवेअर आनी हार्डवेअर तूं दोतोरूच जातलें जाय ना तुज्यान शिकोवंक शिकपाचो प्रश्न न्हय बाय मागीर कसलो प्रश्न तूं जाणा बाय मेडिकल सीट मेळोवंक ते कितले डोनेशन मागतात ते कितले 10,000 20,000 कितले हजारांनी न्हय बाय मागीर लाखांनी डोनेशन मागतात ते खंय ता नाडटलो तूं पिवनाची सर्वीस तुजी तिवूय जाल्यार प्रायव्हेट जातेले तुजे लागीं ते मागतात ते लाख दिवंक हांव कितेंय तरी करतलो हे पळय लाख एकठांय करपाचें काम म्हजें आनी शिकोन दोतोर जावपाचें काम तुजें पूण बाय पूण आनी कांयच ना बाय तूं शिकोन दोतोर जातलें तूं जाणा बाय तुजे मायेचें सपन आसलें आपले धुवेक शिकोन दोतोर करपाचें आतां म्हाका लागून न्हय पूण तुजी मायक लागून तरी हांव नको पाय तूं इतले लाख खंय ता नाडटलो तो सांगलें न्हय तुका लाख एकठांय करपाचें काम म्हजें आनी शिकोन दोतोर जावपाचें काम तुजें चल चाव पिये चपाती खा भेट जातलो तुका हांव तुका पावंक येतलो आसलो पूण म्हाका रोग दिवंक जाय न्हय बाय बरें बाय येता हांव बरें करून वच बाय आनी बाय वेळ जालो जाल्यार म्हाका फोन कर हांव तुका व्हरोंक येतलो
बरे बाय. ए बाबूश तुका फॉक्सा कोण फॉक्सा अरे बॉक्स म्हळ्यार कॉल ना रे अरे सिगार पेटोवपा फॉक्सा हा रे फॉक्सा हा अरे तेका फॉक्स म्हणाय तेका मॅच बॉक्स म्हणाय मॅच बॉक्स आहा तू कोडे कोण दिला कित तुका सिगार कोण दिल्या बाबा दिल्या ओडीता नाजाल्यार आको तोंडाचो तेसो भुरगो हांव न्हू हांव मुज कोश्टा घेवन ओडीता ए सिगार ओडू काड तुका रे मॅच बॉक्स घेवपाक कोण चड सुबेजून वयत मरे तूं आहा जाल्यार आहा म्हूण ना जाल्यार ना म्हूण सांग आहा माहिती दिना कित्याक दिना सिगार तू गेले आनी उजून गेलो ओय तू आहा केदरे सिगार ओडूंक सिगार येदो आहा मरे दिसा कितू ओडी तू पाकिटा 8 पाकिटां 8 पाकिट हय कंपल्सरी नाजाल्यार न्हीद पडा म्हाका रातीची मागीर दिसा न्ही मरे आनी दिसा न्हिदले हांव सिगार केन्ना ओडटलो एक सिगार पाकिट कशें 50 रुपये 50 रुपये हय एक सिगार पाकिट एक पाकिट 50 रुपये 8 into 50 400 रुपया जाले दिसा 400 रुपया तू सिगरेट ओडून मोठ म्हणून जाण मरे तू जाणा जाण मरे 400 into 30 12,000 जाले म्हयन्या 12,000 सिगरेटी मोठ म्हणून जाण मरे तू जाणा जाणा हय 12 into 12 1,40,000 आणि 4,000 किती वर्सांनी सिगार ओडूंक लागले जाली सुमार 5 वर्सां 5 वर्सां 1,40,000 आणि 4,000 into 5 7,20,000 जाताय म्हणून जाण मरे तू वर्साक 7,20,000 तुगे सिगरेट ओडूंक जाताय म्हणून जाण मरे तू जाणा अरे सिगार ओडून तू सिगरा पोत झाला मरे पोत झाला अशें म्हूण काल कोण म्हणून म्हाका कित म्हणू हांव थंयच्या सिगरा पोन दिसत तुका कार आहा ना मोटरसायकल आहा ना सायकल आहा घराक वा लोल्या भोड्या 7,20,000 तुवें सिगरेट ओडूंक मुळे तुज्या एसी कार घेवन भोंव जाता म्हणून जाण मरे तू आत कोण म्हाका हालसाण मरे सिगरेट सोड आणि पयशे कांय कर आणि एक एसी कार म्हणून जाले मोटरसायकल घेवन भोंव एक सांगू तू सिगार ओडीता शी सिगार म्हज्या तोंडां केन्ना गेलो आहा सोर पिता आवय हांव बाराच्यान तेंकोन गेलो म्हणटा न्हू घोवळ्यान सगळा पाटा तेच जाल्यार तुका 2 तरी सिगार आसतल्यो न्ही रे को सायकल पासून ना आनी जवळ जवळ खंय कुमारी हाडल्या म्हणटा कित तूं हा अरे दुसऱ्या रेसीप बरयन दिलो परस पयली तो रेसीप बरय मरे आनी तुका दोर मोको तरी सायकला तुका सायकले पाकय ना कशी चोर बाग जाप काणा मोको उलय ना खाता मुगे डाली हे तुगे डालिंग होय तें तुज मोग कोता वतून तेच मोग कोता हांव तेच मोग कोता आनी ते हांव तेच मोग कोत म्हूण मरे तेक सांगो सदां ह्या बस स्टॉपार येता पूण ते हाय ब्रदर बुटान काबाक कोता एक सांग म्हाका तुगे लास्ट वेट केदोन चेक केल्लो कित्याक तुजी गुडी चोय रे तू जिऱ्या पिपरीमीट मरे पिपरीमीट आनी ती ट्रॉबलर ही ट्रॉबलर तुज्यान हावपा जाता हांव ट्राय कोता हात जाव मेरे रस्ते से हाय हाय ब्रदर हिंगाच मार खातो हॅलो हॅलो अंकल चेक मोल्डेड अंकल ताका न्हय तुका म्हटलो हांवें अंकल हाय ब्रदर हाय अंकल तुका फॉक्सा लायटर आहा काय प्रकाश तू हिंदू आणि हांव क्रिश्चियन जाल्यार कितें जालें हिंदू क्रिश्चन चेडवा कडेन कोणूच काजार जावं ना आयज पासून जाल्यार पूण पळय पूण आनी कांयच ना हांव तुजो मोग करतां आनी तुवें म्हाका सोडलो जाल्यार न्हू हांव म्हजो जीव दितलो हां पिसो जाला तूं हय तुज्या मोगान पिसो जाला तुवें म्हाका सोडलो जाल्यार हांव खऱ्यानूच पिसो जातलो हां हांव तुका केन्नाच सोडची ना आनी तुवें म्हाका सोडीत जाल्यार हांव आनी तुका सोडटलो केन्ना सपनान पासून चिंती नाका केन्नाच हांव तुका सोडटलो म्हणून खरें सोडचो ना न्हय तूं म्हाका कारण गरीब हांव ओ सेलीन तूं ग्रेस म्हणून न्हय गरीब म्हणून जाणा जावनूच हांवें तुजो मोग केला तुवें म्हाका सोडीत जाल्यार जियेंक जावचें ना म्हज्यान सेलीन तुज्या फाटल्यान चेड्याची लायन लागतात आनी तुका कोण सोडटा पळय तो पिसो जातलो
आमच्यो मोगाच्यो खबरो आमी हांगाच बंद करुया. फक्त 8 दीस उरल्यात म्हजे एग्जामीक. एग्जाम कवर जायसर हांव तुका मेवची ना. सेलीन, तुका पळय नासतना एक दीस म्हज्यान रावंक जायना. हें जाणा न्हू तूं? आनी म्हाका शिकोवन एक डॉक्टर जावंक जाय म्हणून जाणा न्हय तूं. हय. उपरांत तूं पिसो पासू जाल्यार तुजो इलाज हांवूच करतली. आतां चल या आमी. परत केन्ना मेळटलें? आतां सांगला न्हय तुका, एग्जाम कवर जातोच. बाय, कितें चिंतता तूं? कांयच ना बाय. फोट मारता तूं म्हाका. हांव कांय चिंती नासलो. हांव आनी कितें चिंतलो? हांव सांगो तुका, तूं कितें चिंततालो तो? जरी तर हांव कांय चिंतीच नासलो जाल्यार तूं आनी कितें सांगतलें? बाय, तुवें म्हाका फोट मारूंक शिकोवंक ना जाल्यार तूं कित्याक फोट मारता? आपूण कांय चिंती नासलो म्हणून. ह्याच पासत सांगलेलें तुका हांवें. कितें? हांव दोतोर जायना म्हणून. कित्याक ते लाखांनी डोनेशन मागतात पाय. खूंय ता नाडटलो तूं 50 लाख तांकां डोनेशन दिवंक. हें चिंततालो तूं आतां न्हय. ओय बाय. ओय. ओदीक बरें, हांव आनीक शिकोना. हांव खंयसर तरी कामाक वेता. तुका इल्लो आदार जातलो पाय. नाका बाय. म्हाका नाका इतले बेगीन तुजो आदार. म्हजे कुडीन बळ आसा तुका शिकोवंक. तूं फकत दोतोरूच जातलें. फोन नासला तूं खूंय ता नाडटलो पाय. असा एक मनीस. तो म्हाका जरूर आदार करतलो. गुड मॉर्निंग सर. ओ गुड मॉर्निंग कायतान. कितें खबर आसा पेपरान? आमी वाचूंक ना सर. ना म्हणजे पयलीं पेपर तुका मागीर हांव का न्ही. सर कितें जालां? म्हजी एकलीच तूं. हांवें केन्ना म्हळ्यार तुका दोन धुवो म्हणून? म्हणूंक ना सर. मागीर सर 12थाक तें डिस्टिंक्शनान पास जाला. 95% घेतले सर ताणें. ते पास जाले म्हणून तुवें आमकां पेडे दिले मरे. वय सर. मागीर आनीक हाडल्या? ना सर. मागीर हांव ताका काजार करूंक सोदता? ना सर, इतल्या बेगीन काजार करिना सर ताका. मागीर सर ताका चड खुशी डॉक्टर जावं. डॉक्टर? हो गुड गुड व्हेरी गुड. पूण सर मेडिकल ॲडमिशनाक ते डोनेशन मागतात सर. अरे कायतान मेडिकल सिटाकूच कित्याक? आतां नर्सरीक सुद्दां डोनेशन मागतात. सर 50 लाख मागतात ते. मागीर जरी तर तुवें म्हाका ते दिलेले जाल्यार ना म्हणजे मागीर म्हजे सॅलरींतल्यान कट करून घेवंक जातालें तुज्या. 50 लाख? वय सर. तूं कितें पिसो जाला काय कितें रे कायतान? तुका वर्सां कितली रे? 50 पास 55 सर. आनी म्हयन्याक पगार कितलो तुका? 15,000 सर. 5 वर्सां रिटायरमेंटाक उरल्या आनी 50 लाख कशें फारीक करतलो तूं? ना म्हणजे तितले म्हणून सर म्हजी दोतोर जातली ते सॉरी कायतान, हांव तुका 50 लाख दिवंक शकना. तूं तुज्या कामाक कर. बरें सर. हॅलो बाय, कितें जालें? पयशांचो बंदोबस्त जाला ना तर ते सीट दुसऱ्याक दितात खंय. नाका नाका, दवर म्हणून सांग बाय तांकां. दुडवांचो बंदोबस्त हांव करता बाय. अरे सिरे कोणा किडनी जाय मरे. 50 लाख दिवपा रेडी हांवें तुका किडनी दित तेका. कोणाक जाय किडनी? ताचो एक नंबर दिलो तो दिता किडनी. ना पूण बाय सेलीन बाय. दुडू मेवल्यात पाय तुका. बाय, जो कोण देवाचेर विश्वास दवरता ताका देव केन्नाच जाणीना. देव एक रस्तो बंद करता जाल्यार जरूर तुका दुसरो रस्तो उक्तो करता. आतां जाली म्हजी दोतोर. हांगा
हांगा बोर्ड लायतलो डॉक्टर सेलिन्स हाऊस म्हणून. 50 लाख तुका कोणे दिले बाय? ते तुका हातान येता. पूण एक ना एक दीस हांव जरूर सांगतलो कोणे दिले आनी कशे हाडले आमी हे 50 लाख. बाय, आतां तुजें काम फकत मन लावन शिकपाचें. तशें तर हांव आतांच कॉलेजीन येता आनी म्हजें ऍडमिशन फॉर्म घेवन येता. ओय बाय, ओय. प्रकाश म्हजो फोन कित्याक आन्सर करिना? रिंग जाता पूण आन्सर कित्याक करिना तो? पण रावतालें कित तूं? तुका कित्याक जाय? ना म्हाका नाक गो, पूण म्हाका सांगलो जाल्यार म्हाका कळो जाल्यार म्हज्यान तुका सांगोंक जाता न्हू तो येतलो येवपा ना तो. जाल्यार आयक, हांव म्हज्या बॉयफ्रेंडाक रावता. येवपा ना तो, कित्याक? येवपा ना तो तो. झेरूल येतलो. फोन कोन चोय काट जाल्यार. काडिना तो म्हजो फोन. काडपा ना केन्नाच. कित्याक? कित्याक तेका आतां दुसरें कोण मेळा, तो आतां दुसऱ्या घेवन भोंवता, तुका सोडचें न्ही. तो म्हाका केन्नाच सोडचो ना, कारण तो म्हजो चड मोग कोत्ता. कोतालो आनीक आतां आतां तो दुसऱ्या मोग कोता, दुसऱ्या घेवन भोंवता. हें तूं म्हाका सोच सांगता? सोत सांग. चयला चयला चेडवा घेवन गेलो तो चयला. होय. आतां तुज्या दोळ्यान तुवें सोत चयला मुगो हेची. आनी म्हाका दिसना तोवूय तेको त्या चेडवाको काजार जातोयस म्हूण. म्हाका गॅरंटी ना त्या चेडवाको काजार जातो म्हूण. त्या चेडवा म्हळ्यार न्हू एक मोबायल जाला. मोबायल मोबायल स्क्रीन स्क्रॅच पळ मुटरी मोबायल रोकडो चेंज कोताय न्हू, तशें कोन्न तो चेडवान चेंज कोता. तुका स्क्रॅच घान, तुगे स्क्रीन स्क्रॅच घान सोड तुका. आतां तेगली स्क्रीन स्क्रॅच घातलो तेकाय सोडलो. आतां हांव कितें करूं? तुका जाय जाल्यार हांव नाका, म्हाका आनी कोणूच नाका. कितले पैसे झाले? 200 रुपये. हात धरून चल्लो जाल्यार म्हजे धुवेक दुबाव पडटलो. म्हाका कितेंय तरी जाला म्हणून ताका गमोवंक फावना. ताचे पासून हांवें म्हजी एक किडनी विकल्या म्हणून. बाय, सेलीन, सेलीन, सेलीन. बाय, बाय सेलीन. बाय, बाय. हे तुका कितें जालें गो बाय? वो तुजो कोणे घात घेतलो गो बाय? कोणे घेतलो गो बाय? कोणे? बाय, म्हाका गुन्यांव बोगस बाय. हांव चुकली बाय. हांवें तुका केन्नाच सांगूंक ना. म्हजो बॉयफ्रेंड आसलो म्हणून हांवें ताचो चड मोग केलोलो बाय. पूण ताणें म्हाका घात केलो. म्हाका सोडून तो आतां दुसऱ्या चेडवाचो मोग कोत्ता. हे म्हजे लागीं सोसूंक जायना जालें बाय. देखूनच हांवें वीख पिवन म्हजो जीव दिलो. म्हाका गुन्यांव बोगस बाय. तुझी एकटीच आपूर बायची तू सेलीन. बाय, याचे कितें केलें गो बाय? कितें केलें गो बाय? तूं म्हाका विचारतालें न्हय बाय? बाय, तुवें 50 लाख खंय सांबाळले रे काय म्हणून? पळय गो बाय, पळय गो दोळे उगडून पळय गो बाय. तुझे सारखे दोळे उगडे करून पळय गो बाय. तुझ्या पायन आपली किडनी विकली गो बाय. म्हजे तुवें दोतोर करून हांवें 50 लाखाक किडनी विकली गो बाय. तुका हांवें सांगलेलें हांव ऑफिसाच्या कामाक भायर वयतलो म्हणून. 2 दीस आसचो ना म्हणून. हांव ऑफिसाच्या कामाक वचों ना. म्हजे तुवें
हांव 50 लाखांक किडनी विकून हॉस्पिटलांत एडमीट आसलो गो बाय, एडमीट आसलो. आनी तुवें कितें केलें गो बाय, कितें केलें? तुज्या मोग्या पासत तुजो जीव सोंपयलो गो बाय. अशेंच करतात आतांची भुरगीं. माय पायचे कश्ट एका खिणा भितर बी सोदतात आनी मोग्याक लागून वीक पिवन गोळ घेवन आपलो जीव दितात. आनी माय पायचे कश्ट एका खिणा भितर विसरून वतात गो बाय, विसरून. माय पाय आपल्या भुरग्या पासत कितली सपनां सोंपलेतात. आपल्या भुरग्याक आपण हातोघात कोत्तेली, आपल्या भुरग्याक आपण इंजिनियर कोत्तेली, आपल्या भुरग्याक आपण दोतोर कोत्तेली म्हणून सांगतात. पण भुरगीं आपल्या मोग्याचे पयलीं चिंतात आनी मोग्यान सोडले जाल्यार हे भाशेन आपलो जीव सोंपयतात. देवान म्हाका एकलीच तूं दिलेली. 20 वर्सां पासून हांवें ताची आपुरबाय केली. पण आपल्या मोग्याक लागून म्हजी तूं म्हाका सोडून गेली. बाय उलय गो बाय, आनी तूच म्हाका सांग गो बाय, आतां हांव कोणाची म्हणून करूं आपुरबाय? मोगाच्या भयणी भावनो, असले कावज घडलेले आमी जायते फावटी पळयल्यात आनी जायते फावटी आयकल्यात. अशें कित्याक करतात कांय भुरगीं आपले मायपाय सोबे. मायपाय आपल्या भुरग्यां पासून खूब गोश्ट करतात. आपूण उपाशी रावन भुरग्याक पोटभर जेवयतात. आपूण न्हेसोन आसतना भुरग्याक न्हेसयतात. मायपायक जाय आसता आपली भुरगीं शिकून ह्या समाजान व्हड जालेली, पूण भुरगीं शिकतानाच मोगान पडटात आनी मोग्यान सोडले जाल्यार हे परी वीक पिवन गोड घेवन मोडटात. मायपायची सपनांच दवरतात. आतांच तुमी पळयलां, बाय आपले दुवेक शिकून दोतोर करूंक सोदता. दुवेक शिकून दोतोर करूंक जाय म्हणून तो आपली किडनी विकता 50 लाखांक. पूण दुव कितें करता? मोग्या पासत वीक पिवन आपले जीव सोंपयता. वीक पिताना हे दुवेन आपले पायचे मातूय चिंतूंक ना. पायचो ताका मातूय उगडास येवंक ना. पायची चिंतना ताणें सपनां करून उडयली. अशेंच करतात भुरगीं आपले मायपाय सोवे. आमी जायते फावटी आयकलां भुरग्यांनी मोग्या पासत आपलो जीव दिला म्हणून, पण आमी केन्ना तरी आयकलां भुरग्यांनी आपले मायपाय पासत जीव दिला म्हणून? ना, मायपाय पासत भुरगीं जीव दिवंक तयार ना. मोग्यान सोडले जाल्यार जीव दिवंक तयार आसात. पायन आपले दुवेची आपुरबाय केली, पूण दुवेन कितें केलें? कांयच करूंक ना पायचे पासत. आतां तुमी पळयल्या ती जावन आसा आपुरबाय. देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक पळयतल्याक आपुरबाय. आनी थोड्या दिसांनी बी बर्थडे जाल्यार ती आपुरबाय जावची आसा. थोड्या दिसांनी येतली तुमकां पळोवंक मेवतली ती जावन आसा बर्थडे. ह्या भागांत भाग घेता ट्रेजेडी किंग मारियो मिनेझीस, रोजी आल्वारीस, बाय क्रिएझला, कॉमेडियन सेली आनी कॉमेडियन नेटो. बरोयणार हांव कॉमेडियन आगुस्तीन आनी डायरेक्टर बाब जॉयविन फेर्नांडीस.